गोंयांत घरफोडीच्यो घडणुक्यो चालूच। शेनवारा एका टोळयेन 12 वरांन वट्ट 3 घरां चोरी केली। 2 घरांनी तांकां पयशे आनी भांगार मेळ्ळे, जाल्यार एका घरान फॅमिली मेंबरान बोवाळ केल्ल्यान चोर पळ्ळे। ह्यो घडणुको वेर्णा, नुया आनी पर्रा घडल्यो। तिनाय कडेन तीच टोळी, तीच गाडी आनी तीच पद्दत सगळे CCTV कॅमेरान कॅप्चर जाले। लिंगभाट पर्रा हांगा महादेव देवळाची फंडपेटी फोडून चोरांनी पयशे चोरपाची घडणूक निकतीच घडलेली। ताचो पुलीस तपास सुरू आसतनाच 48 वरां भितर त्याच देवळा कडल्यान 100 मिटराचेर आसलेल्या पर्रीकार जंक्शना कडल्यान एडवर्ड मार्टिनाचें घर फोडपाचो चोरांनी यत्न केलो, मात ते फेल जाले। घरातले सगळे काजराक गेल्ले, मात एक फॅमिली मेंबर घराच आशिल्ल्यान ही चोरी फसली। त्या फॅमिली मेंबरान आलार्म चालू केल्ल्यान ते चोर पळ्ळे। ही स्टोरी इतल्यार सोंपना। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट। पर्राच्या एडवर्ड मार्टिनाच्या घर फोडपाची ही गजाल शेनवारा राती 10:30 वरांचेर घडली। एडवर्ड मार्टिनाच्या घराच्या जनलाचे हाडशे फोडून चोरांनी भितर येवपाचो यत्न केलो, मात घरान एकटेच आसलेल्या चलयेन आलार्म चालू केलो आनी व्हडल्यान आड्ड्यो मारल्यो। तेन्ना चोरांनी थंयच्यान पळ काडलो। आता फुडली स्टोरी आयकात। हेच चोर शेनवाराच 10 जानेवारीक सांजेच्या 6 वरांचेर वेर्णा आसलेले। थंय ते हायवे वयल्या एका घरात फाटल्या दार फोडून भितर गेले। घरातली सगळी मिसाक गेल्ली। चोरांनी 1,90,000चे भांगार घेवन पळ काडलो। वेर्णाच्यान ते सरळ पर्रा आयले आनी पर्रात चोरयेचो यत्न केलो। पर्राच्यान ते परत दक्षिण गोंयांत नुये आयले। नुये येवन दुसऱ्या दिसा म्हणजे आयतारा सकाळी 8 ते 11:30 मजगती दिसा उजवाडात ते एका घरात फुडले दार फोडून भितर गेले। ही बी फामील सकाळची मिसाक गेल्ली। ह्या घरातली कॅश आनी भांगार धरून सुमारे 3 लाखाची चोरी करून ते गोंय सोडून पळ्ळे। आता हे पळयात, ह्या टोळयेन वट्ट 7 चोर आसले। ते महाराष्ट्र रजिस्टर्ड धव्या रंगाची इनोवा घेवन आयिल्ले। तिनूय घडणूक थळाव्याचेर तीच इनोवा आनी तेच चोर CCTV कॅमेराचेर कॅप्चर जाल्यात। चोरांनी तिनूय कॅथलीक फॅमिली घरां टार्गेट केल्ली। चोरी करपाक गेल्ले तेन्ना घरातले लोक भायर आशिल्ले। वेर्णाची आनी नुयाची फॅमिली मिसाक, जाल्यार पर्राची फामील काजाराक गेल्ली। नुया आनी वेर्णाची चोरी फामील घरात नासतना जाली, मात पर्रा चोरी करपाक येयल्ले तेन्ना बोवाळ करून तांकां धांवणयले। पर्राची घडणूक शेनवारा रातच्या 10:30 वरांचेर घडली। तरी आसतना त्या चोरांनी दुसऱ्या दिसा सकाळी नुये वचोन घर फोडलेच। आता रातचे 10:30 ते सकाळी 8 वरां म्हणजे वट्ट 10 वरां चोर गोंयांतूच आसले आनी दुसरी चोरीय केली, मात पुलिसेक तांकां ट्रेस करून नुवेची चोरी आडोवपाक शक्य जावंक ना। ह्यो 12 वरां भितर जाल्ल्यो 3 घडणुको पुलीस पेट्रोलिंगाचेर प्रश्न उबे करतात।